कसं लक्ष द्या. हे गाडी आहे ना अजून येईल रिवर्स मारून घेतलं तुम्ही येताना त्या गाडीने एक चोडू हा ते गाडी आहे ना आपण दोघीच चढ्या हा त्या गाडीमध्ये एक नंबर संपलेट आहे आणि एक सिरियस असलेले ते त्या गाडी असलेले त्या गाडी असलेले एक सिरियस असलेले एक लेडीज ते मागे आता एक्झॅक्ट आमकांय काय खबर ना हांव थंय पावलो सो हांव येतालो सो हांगा फूल ब्लँक रोड असलो कोणूच ना हांगासर सो एक्झॅक्टली गाडी हांगासर ही गाडी आपण अशी पावली आणि ती गाडी तेवढ्यान पावली पण लाईट पडले उजवड सो आम्ही थंय पावलो थंय पयस सो हांव एकदम एक्झॅक्ट हांव येतालो सो माझी गाडी हांव धांवडूंक शकना कित्याक माझी गाडी एडवर्टायजमेंटाची सो हांव येतालो सो हांव तितल्यान जालें कितें हांगासर फूल ब्लॉक जाली गाडी सो ब्लॉक जाल्या बरोबर आमी सर देंवन धांवून येयले सो मनीसपणा खातीर आमी सगळ्यांक आमी हेल्प मागले सो सगळे जाण आतां कोण आहा तो 2 अनकॉन्शियस असले एक चोडू बायल मनीस असली सो म्हाज्या बायलेन ताका उखलून हत्यो गेलो आनी कोणी कितें हेल्प केलें सो तांकां थंयसर घातलें आनी कितें मागीर पोलीस येयले आनी एम्बुलन्स येयली कसले बी कळ्ळें ते कितें काय खबर ना टोटल कितली जण इंजर्ड झाले 4 आहा तितून थंय न्ही दोघी जाण हे असली आणि एक बायला माणूस 3 चोडो ते पहिले ते पोलीस सांगता 5 जण आहे 5 जण आमकां खबर ना आमकां काय खबर ना सो आमी 4 जाणांक पळयला त्यांची कंडिशन कशी कितें आहा सध्या कंडिशन कशी कितें कळ्ळा एक दोन मरे आमकां अनकॉन्शियस मेळ्ळे एक ऑन द स्पॉट मिळाली हांव सीपीआर दिले एक माणूस असले त्यांनी सीपीआर दिले सो माझी बायल नर्स आहा सो तेणी सीपीआर दिला केले थोडे सास असलेले हांव सीपीआर त्यांनी केले तोंड घातले सगळे केले पण मागीर तो येना रिस्पॉन्स दिवंक ना हॉस्पिटल तुम्ही खंय आसता खंयच्या हितून बॉम्बे बॉम्बे आसता ते बॉम्बे हांव बॉम्बेच्या ओके सो आता कितें जाला म्हणजे ह्या जो कोण तो सीपीआर ताका दिले असताना सुद्धा तेणी रिस्पॉन्स दिवंक ना सो दुसरो कोण असलो पळय न्हू ताका उदक मागलें अगो ती बाटली ओके 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 ती उदक म्हणटालो सो आमी ताका उदक ताका दिवंक शकना म्हणटकूच आमी ताका उदक बेश्टे तोंडाक इल्ले गुड्डीन लायले ओके पण त्याच्या उपरांत सुद्धा आणि बाकीचे खंय आसा पुलिसांनी येले सगळे दोन एकच्या आड येयली एक हेवटेनसून येयली एक तेवटेनसून येयली सो हांवें दोगांकूय येयलो हॉस्पिटलान दोगांकूय हॉस्पिटल कोण आपले नसले माझें नांव समीर गांवस